मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगिल्लें की आपूण आनी अग्रिकल्चर मिनिस्टर मेळून संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याचेर इमिजिएट डिसिजन घेता. भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष बाब तानावडे हांणी म्हाका एश्युरन्स दिल्लें की आमी कितें तरी करता. आनी हांवें एक सुतोवाच केलो की अग्रिकल्चर मिनिस्ट्री आसा जी सेंट्रल गव्हर्मेंट तिचे मार्फत तुमकां हे पयशे मेळूंक शकता, प्रोवायडेड आमी एक सुरवात केली तेन्ना नितीनजी गडकरी मेळून मनोहर पर्रीकरूय आशिल्ले त्या वेळार की 100 कोटी पर्यंत हे लोन किंवा पयशे आमकां थंयच्यान मेळूं येता. तातूंतले 60-40 म्हणजे 60% अग्रिकल्चर डिपार्टमेंट सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी 40% आमी अशें करून हो प्रोजेक्ट आमच्यांनी फुडें व्हरून येता. अशी एक सुतोवाच आमची त्या वेळार जेन्ना अग्रिकल्चर मिनिस्टर विजय सरदेसाय आशिल्लो. आनी हे आज बाबू कवळेकार जो फार्मर आसा तो अग्रिकल्चर मिनिस्टर आनी म्हाका एश्युरन्स दिल्ले भारतीय जनता पक्षाच्या अध्यक्षान आनी त्याच प्रमाणे मुख्यमंत्र्यान की आमी हातूंत लक्ष घालता. आनी आज पर्यंत आज जे आंदोलन करपाक खातीर संबंद संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याचे जे लोक आसा तेचेर ते डिपेंडंट आसा, शेतकरी आसूं किंवा स्टाफ आसूं, ते रस्त्यार येवपाची तयारी करता. म्हाका दिसता हो वेळ आसा इमिजिएट हे जे गोष्टी मुख्यमंत्र्यान सांगल्या की आमी हो कसोच बंद करचे ना. आनी बाकीचे जे आमचे भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष हाणें म्हणलां तें ताणें करचें न्हय, कारण हो गोंयच्या इतिहासांतलो पयलो प्रोजेक्ट आसा ज्या प्रोजेक्टार जवळ जवळ 4000 लोक पोटाक 4000 फॅमिलींतले लोक पोट भरता आनी आपलें कुटुंब चलयता. त्या खातीर म्हजो रिक्वेस्ट ही नाका भारतीय जनता पक्षाक आनी ह्या सरकाराच्या मुख्यमंत्र्याक की तांणी हातूंत लक्ष घालचें आनी जे कितें आमकां सेंट्रल गव्हर्मेंटांतल्यान पयशे मेळटा ते पयशे घेवचे आनी येता तो मोसम सद्या इमिजिएट चालू करचो. आनी फुडलो मोसम चालू करता आसतना सबंद जी फॅक्टरी आसा तिचो यथायोग्य पयलीं प्लॅनिंग करचें 2 म्हयन्यांत आनी सादारण फेब्रुवारीच्यान हें काम चालू करून येता त्या ऑक्टोबराक बरो सिजन फुडल्या 2021 बरो सिजन तयार जातलो हें पळोवचें. आनी लोक शुगर केन हें घेवपाक तयार आसा पूण गव्हर्मेंटाच्या सुतोवाच किंवा एक कंप्लीट डिसिजन अशें कांय ना. त्या खातीर लोक भिता आनी शेतकरी असो व्हांवत वता. त्या शिवाय फाटले पयशे तांचे दिवपाचे उरल्या ते पयशे मोकळे करचे. ज्या कोणी हेतूंत कितें केलां तांचेर एक्शन घेवची. सेम थींग आज डेरीची आसा. आज म्हाका डेरीच्या जो नवो चेअरमॅन जाला तुर्केश शिरोडकर आनी ताचे बरोबर ते 3 मेंबर आसा तांणी एक स्टेटमेंट दिलो की फ्री सप्लाय ऑफ फ्लेवर मिल्क इन फ्युचर जे आमदारांक आनी मंत्र्यांक दिता किंवा इतर कोणाक दिता वाडदिसा ते बंद केलें. बरी गोश्ट आसा. आय कॉंग्रेच्युलेट इट. अश्यो गोश्टी करपाक जाय. इतलेंच न्हय, फाटले 5 वर्सां किंवा 4 वर्सां ज्या कोणी आमदारांनी आनी मंत्र्यांनी आपले वाडदीस आसूं किंवा आनी कित्याक आसूं फंक्शनाक आसूं हें फुकट मिल्क घेतलां तांची नांवां एलोंग वीथ एमावंट डिक्लेअर करचो. ते वाशील करपाचें की ना हें बोर्डान डिसिजन घेवपाचें. पूण हांव जर आसा जाल्यार तें वाशिलूय कर म्हणटलो. कारण ह्यो वाडदीस आनी हाका तुमी जें दूद दिता किंवा आनी कितें एक स्कुलाचो स्पोर्ट्स डे आसता आनी थंय तुमी दूद दिता हें फ्लेवर मिल्क आय एप्रिशिएट तें दिवचें तुमी. पूण अशें कोणाले मंत्र्याचे वाडदीस आमदाराचे वाडदीस किंवा आमदाराचे प्रोग्राम मंत्र्याचे प्रोग्राम जर तुमी अशे फ्लेवर मिल्क दिवन साजरे करपाक सोदता जाल्यार नक्की त्या सगळ्यांचेर तुमी एक्शन घेवची. जे पयशे आसा ते तांचे नामार कितले पळय हें बील केल्लें आसा ते तुमी काडचें आनी प्रसिद्ध करचें. म्हणजे लोकांक कळटलें कोण कोण आमदार कोण कोण मंत्री हें फ्लेवर मिल्क व्हरून कोणाकूय दिता वाडदिसाक आनी हेका. जर कोणाचे इश्कॉलाचो प्रोग्राम आसा थंय कोणी जर दिलां तें तांकां माफ करचें. कारण इश्कॉलाच्या प्रोग्रामाक खूब जाण लोक व्हरता. पूण तरी आसतना आमदार आनी मंत्री जर कितें केलां तें डिक्लेअर करपाकूच जाय. लोकांक तें कळपाक जाय आनी लोकांनी हो विशय तकलेन हाडून ताचेर मागीर मुखार मतदान करपाची आवश्यकता. कारण हें भुरग्यांक दिता आनी ह्या भुरग्यांक दिता ते हें व्हरून आपल्या वाडदिसाक आनी हें दिता कारण हें सगळें तो उलयला आनी खरेंच खरें उलयलां आनी आय एप्रिशिएट इट.
ताणें ही एक्शन घेवची आनी ही सगळीं नांवां 4-5 वर्सां ताचे कडेन कितलीं आसा 3 वर्सां आसा 3, 4 आसा 4, 5 आसा 5 सगळीं डिक्लेअर करची. म्हणजे ही नांवां डिक्लेअर जाल्या नंतर थोडे तरी रिस्पेक्ट ह्या आमदारांचो घेतलो आनी ते भितले आनी हेचे फुडें ते मागचे.